फाटल्या दिसांनी खुबशे व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागला की रस्त्या खातीर आनी कितली 2 वर्सां जाली फूल सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक त्रास जाता. नेरूल वेऱ्यां आनी हे हो जो मनीस आहा जो पडतो दाखोवंक सोदता की आपूण कितें तरी करता, एका कन्स्ट्रक्टीव काम केन्ना दिसना. काम खंय बरें केलें जाल्यार तो येवन केन्ना म्हणटना की ना हें काम बरें केलें. आयज आमी हांगा हॉट मिक्सिंग करता, गोंयान एक नॅरो बॉटलनेक आशिल्लें तो आमी रिटेनिंग वॉल घालून रोड वायडनींग करता. ही बरी कामां तांकां केन्ना दिसना. तेंची मायंड आसा ही डिस्ट्रक्टीव मायंड आसा. आनी हांव सांगूंक सोदतां की हे मनीस जे उजवाडच्या पयलीं घरा कडल्यान पळून वताले आनी सूर्य मावळटकूच घरान येवन परते रावताले, हेणे आमकां सांगपाची गरज ना की कितें करपाचें पळय तें. हे स्टॅम्पाच्या घोटाळ्यान आनी स्टॅम्प पेपराच्या घोटाळ्यान तेजे फुडल्या दिसांनी काडटा भायर हांव हे हितून बुडलेले आसा. आनी हे स्कॅमिस्ट जे आसा कंप्लेनी घालून पयशे घेवपी, हेंच्यांनी आमकां शिकोवपाची गरज ना की लोकांक लागून कितें करपाचें. एवरी टायम आमी लोकांच्या वांगडा आसा, लोक आमकां आशिर्वाद दिता. आनी हो आयलो आनी 4 जाणां कडेन अट्रॅक्ट करपाक थोडे पब्लिकाचें अटेन्शन हे करतले हे आमी मानून घेवचे ना. आमी सक्षम आसा, आमची पंचायत सक्षम आसा, जिल्हा पंचायत आसा, आमी आनी सरकार म्हणून काम करता आनी आमी हें काम करीत रावतले. तो कितलो उलयलो इतलो उलोवलो. तो कांय करपाक सोदना, तुमची फक्त क्रिटिक्स करता. फक्त क्रिटिसायज करता. जी बरी कामां जाता कांयच जावंक ना. म्हाका दिसता चॅस मोबीन लागलेले पळोवचा पडटले तेका. हो आरडी म्हणटा पळय हेजे फुडल्या दिसांनी कितले स्कॅम आसा इतले भायर काडटा. हो उलयता आनी कितें आसा एक कोणूय कोणाक हें करता, एक पॉलिटिकल लेवलाचेर करता बरें, क्रिटिसायज करता, कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसायज करपाक जाय. खंयच्या सगळ्यांच्या वचून पर्सनल लेवलाचेर क्रिटिसायज करप हें सारकें न्ही. आनी हे जे पर्सनल कितें आहा ते आतां ह्या दिसांनी काडटा भायर.